फाटली 2 वर्सां जालीं बेतोड्या इंडस्ट्रीतल्या रस्त्याची सामकी वाट लागिल्ली. आतां 2 वर्सां उपरांत रस्त्याचे दुरुस्ती काम सुरू केलां खरें, मात ट्रॅफिक पुलीस नाशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता. निदान 2 तरी येरादारी पुलीस नेमचे म्हूण लोक मागणी करतात. पूण एक 2 वर्सां जालीं आमी हो रस्तो जावचो अशें म्हणून आमची एक डिमांड आशिल्लो. आमी निवेदनूय दिल्लें आसा आनी आयज रस्तो जाता ही खरेंच एक बरी गजाल. आनी रस्तो जालो जाता तेच प्रमाणे लोकांक खंय त्रास जावपाक जायना. आयज रस्तो तुमकां फाटल्यान दिसता तुमकां एक 2-3 दिसां फाटीं हो रस्तो हांगासर स्टार्ट केल्ले आसा कामाक. आनी एक सायडीच्या रस्त्याचें ते काम करतात आनी एक सायडीच्या रस्त्याचें काम केल्ल्या कारणान जे फाटल्यान तुमकां खंडेवाल जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर एक सिग्नल आसा आनी थंय कमीत कमी एक देड सुमार गाडयो उरता. आनी ताका लागून सकाळचे एक जे कामाक वचपाचे लोक आसता आनी सांजचे परत जे सुटपाचे लोक आसता ताका लागून थंय ट्रॅफिक जाम जाता. म्हणजे थंय लायनी लागता आनी जेन्ना ते सिग्नल सुटले तेन्ना हांगा कमीत कमी एक 60-70 म्हणजे जवळ जवळ 100 गाडयांची ते सायडीच्यान लायनी लागता. आनी ताका लागून हांगा जे कामाक वचपाचे लोक आसा हांकां खंय ना खंय तरी त्रास जाता. पण डेव्हलपमेंट जावप एक अत्यंत गरजेचें आसा. पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना पब्लिकाक लोकांक खंय त्रास जावचे ना. आनी लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते कशा पद्दतीन सरकार कमी त्रास करतले, कमी करपाचो प्रयत्न करतले हितून खूब म्हत्व आसता. आतां जर आमी अशें म्हटलें की हे प्रॉब्लेम सॉल्व करता आसतना जर आमी म्हणलें की सिग्नल बंद करचें म्हणून रस्तो जायसर जाल्यार खंय ना खंय तरी थंय एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसतले. ताका लागून आमकां आमच्या सरकारा कडेन एक मागणी आसा की ट्रॅफिक सेल आसा हेंच्यांनी ट्रॅफिक सेल दोनूय सायडीच्यान हांगासर दवरचे जेणे करून हांगासर ट्रॅफिकाक म्हणजे गाडयो ज्यो आसा गाडयो सुटपाक हांगासर बरे भशेन सुरळीत जातले. नमस्कार. आयज आमी आसात ते बेतोडा टू हांगा इंडस्ट्री जो रस्तो वयता त्या रस्त्यार. आनी तुमी फाटल्या दिसांनी पयलें आसतलें जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं हो रस्तो जो आसा हो सगळो खड्डे पडून हो रस्तो लोकांक खूब हांगासर त्रास जाताले येरादारी करपाक. आनी आयज खंय तरी हो रस्तो सरकारान हातीन घेतलो आसा करपाक लागून. आनी त्याच प्रमाणे त्या रस्त्याक तेंच्यांनी वेवस्थीत हायट दिवन हो रस्तो आतां सद्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. वन वे आशिल्ल्या कारणान हो एक सायडीन रस्तो करता आनी एक सायडीच्यान गाडी सोडटा तेन्ना खंय तरी हांगासर पुलीस सेवा ना. हांगासर 2 पुलीस हांगासर डिप्लॉय करचे ट्राफीक पुलीस जेणे करून सुरळीत हांगासर एक सायडीच्यान कामूय जावचें आनी दुसऱ्या सायडीच्यान ट्राफीक सुरळीत वचपाक लागून मदत जावची म्हणून. बेतोडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.